मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 17. ते ताचे लगी म्हणाले, आमचे लगी हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मसल्यो. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 19 and 20. आनी लोकांक तणावर बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मसल्यो हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे म्हूण शिसाक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस जेवन दोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दाली बोर्न काडली. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 9 to 12. उपरांत जेसू थंयतावन मुखार वचून तांच्या सिनोगोगांत रेकलो. थंय आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. देखून थंय आसलेल्या तोडांनी जेसू गुन्यांवकार करच्या इराद्यान सवाल केले. साबाताच्या दिसा गुण करचे कायद्या प्रमाणे सारखे वे? पूण जेसून तांकां जाप दिली, कोण तो तुमच्या भितरलो आपणाक आसा तो एकच बकरो साबाताच्या दिसा पोणान पडात जाल्यार ताका धर्न वयर काडिचो ना, तर मनीस बकऱ्या पास कितल्याकी चड मोलाचो न्हय. देखून साबाता दिसा दयाळ करणी करची कायद्या प्रकार म्हणय जाय. Jeremiah chapter 1 verse 5. आवयच्या कुशम्यान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख असली. तू जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. Zechariah chapter 2 verse 9. हांवूस जातलो ताचे भोंवती एक उजासो पागोर, उलयता तो सरेस्पोर, आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31. देखून तुमी भियेनाकात, जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16. तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्या. तुमी भायर सर वचून फोल दिसय, उरचे तसले फोल दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो. साम चॅप्टर 100 वर्स 5. कित्याक सरेस्पोर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. साम चॅप्टर 111. हल्लेलुया. प्रामाणिक मनशाचे जमतेन लोकांच्या सभेन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सरेस्पराची स्तुती करता. सरेस्पराची कृत्यां व्हरती, तांचो मोग करतेल्या सगळ्यांनी ते नियाळोवंक फावो. ताणें केलां ते सगळे महिमेन परजळटा, ताचे नितीवंतपण ससनाक तकता. आपल्या विस्मिताचो उडास तो आमकां उरासो करता. सरेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. आपणा भियोन चलतेल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार तो सदांच मनान दवरता. आपल्या परजेक राष्ट्राचे दायज दिवंक आपल्या कृत्याची पदवी तिका तो दाखयता. ताच्या हाताची कृत्या परगडतात सत आनी नीत. सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य.